पंचायत वेंचणूक मुखार आसा आनी लोकांक पिशान काडपा खातीर हे एंटी कन्वर्जन लॉचे सरकाराचे नाटक चालू आसा अशी टिका रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सान आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या। भूमिपुत्र बिला भशेनूच ह्या बिलाची गत आसा आनी कोणाकूच कांयच खबर ना अशें विरेश म्हणटा। हे बिल पास करच्या पयलीं तातूंत कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान लोकांक सांगचें, तशेंच लोकांक विश्वासान घेवन बिलां पास करची अशी मागणी विरेशान केल्या। आता सद्याक आवाज येता एंटी कन्वर्जन बिल हाडटले आनी असेंब्लीन येता ते असेंब्लीन हाडटले म्हणून सांगता, बट कित्याक लागून हाडटले, कितें तेजो प्रोसेस आसा जावं ड्राफ्ट कितें आसा तो अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना। आनी एवरी टायम अशेंच करता इलेक्शनाच्या टायमार। आतां फुडें पंचायत इलेक्शन येवपाचें आसा, सो पंचायत इलेक्शनाच्या टायमार खंय ना खंय गुंतवणूक करपाक लागून लोकांक पिशान काडपाक लागून असली नाटकां चालूच आसता। आनी सद्याक हे एंटी कन्वर्जन बिलाचे कोणाक कांयच खबर ना। गेले ते फावट भूमिपुत्र बिल म्हणून हाडले आनी तेवूय कोणाक कांय सांगूंक नासलें आनी सडनली जेन्ना असेंब्लीन मांडले तेन्ना आफ्टर असेंब्लीन मांडल्या नंतर कितलोसो विरोध जालो आनी अशेंच आयज एंटी कन्वर्जन बिल हाडलेलें आसा आनी ताका ड्राफ्ट कोणाकूच दाखोवंक ना, लोकांक कांयच खबर ना। सो पयलू म्हणजे बीजेपीच्या जे MLAs आसा जावं बीजेपीचो CM आसा तेणेन फुडें हें एंटी कन्वर्जन बिल लोकां मेरेन पावोवपाचें, लोकांक दाखोवपाचें की हें कितें म्हणून बिल आसा, ड्राफ्ट कितें आसा हेजो, आनी तेन्नाच फुडें वचपाचें। नाजाल्यार तेणें फुडें वचचें न्हू, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय। खूब फावटी कितें जाता असेंब्लीन सगळें मांडटा बट लोकांक केन्नाच कॉन्फिडन्स घेयना। हेज्या फुडें अशें जावपाक जायना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच ही बिलां पास जावपाक जाय।